पळोवया खबरो विस्तारान। केरळात सद्याक जो सैमाचो प्रकोप जाला तो पळोवन खूब वायट दिसता। ह्या वेळार तांकां मदतीचो हात जाय। जेन्ना उत्तराखंडात असो प्रकोप जाल्लो तेन्ना गोंय सरकारान मदत केल्ली, मात केरळाक सद्याक तरी मदतीचो हात दिल्लो दिसना। हाचे वयल्यान दिसून येता की गोंयांत खंय तरी सरकार कोसळ्ळा म्हण असो आरोप आप पक्षान केला। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। एके वटेन नॅचरल डिजास्टर वी कॅनॉट हेल्प, पण मिटिगेट करपाक जे पावलां मारूंक जाय ती मारपाक कांय उरोंक ना। कित्याक आतां सिद्धार्थान सांगला ते भशेन रॅम्पंट हिल कटींग, रॅम्पंट फिल्ड्स आर बींग फिल्ड, न्हंयचे विड्थ आसा तें डे बाय डे कमी जायत वता आनी अशें जर जायत गेलें जाल्यार सांगला ते भशेन डे वील नॉट बी फार वेन वी ऑल्सो वील नॉट बी एबल टू हँडल द कायंड ऑफ डिजास्टर दॅट केरला इज विटनसींग। दुसरे वटेन मॅन मेड डिजास्टर, पिसुल्लेचे ज्या गांवांत जशें आतां आमी सांगला हालींच, रिलीज ऑफ टॉक्सीक डिटर्जंट्स इन टू द नॅचरल वॉटर स्ट्रीम्स। सो दोनी वटेन मार आनी जी यंत्रणा आसा सरकाराची ती सामकी युजलस कशी जाल्या, कांय तितून अर्थूच उरूंक ना। एनीबडी कॅन गेट अवे वीथ एनीथींग इन दीस स्टेट, अशी परिस्थिती गोंयचेर आज आयल्या। आम आदमी पार्टी म्हणटा की इमिजिएट आमचे केरळाचे जे भाव भयणी आसा तांकां कितें तरी रिलीफ जाहीर जावंक जाय आसलो। खरें म्हणजे उत्तराखंड जेन्ना कितें जाल्लें तेन्ना 13 कोटी गोंय सरकारान दिल्ले, याद आसतली तुमकां। ही दिल्ले कोणान? ते खंयचे तरी ट्रस्ट काय खंयचे तरी एजन्सीक दिल्ले, हाजें कितें जालें खबर ना। पूण हांगा आम आदमी पार्टी सरकारान काल दिल्ली 10 कोटी ऑलरेडी जाहीर केले आनी कॉल दिला की सगळ्यांनी मदत करची म्हणून फुडें येवन। आज अशें कांय गोंयान आयकूंक येना। इट प्रूव्स वन्स अगेन दॅट गव्हर्नन्स इन द स्टेट हॅज कॉलेप्स्ड। डिस्ट्रक्शन जालें, सगळे गांव बुडल्यात, लोकांची बिल्डिंग्यो पडल्यात सकयल सामक्यो, झाडां नश्ट जाल्या। आतां हाजें कारण कितें? हाजें कारण म्हणल्यार रॅम्पंट सँड मायनींग थंय चलता, क्वॉरींग, इल्लिगल फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन। सो हाका सगळ्याक कारण म्हणटा तें हें मनशाची ग्रीड, आनी ही ग्रीड आमी सांबाळूं ना जाल्यार अशें डिस्ट्रक्शन जावपाचेंच आसा। प्रोफेसर माधव गाडगील हें सगळ्यांनी नांव आयकलां आसतलें, हांणी सुद्दां येवन रिपोर्ट दिल्लो की हांगा जें हिल कटींग जाता, डिफॉरेस्टेशन जाता, हाजेर कंट्रोल उरपा जाय, सँड मायनिंगाचेर कंट्रोल उरपा जाय। कारण हांगा जें आमचें आसात न्ही, देर इज एवरीथींग फॉर आवर नीड बट देर इज नथींग फॉर आवर ग्रीड। सो हें पळोवपा जाय। उत्तराखंडूय जाल्लें आसा। सो गोंयचें आमी नजर दवरपा जाय की आयर्न ऑर मायनींग आसा, सगळें इतलें जें गोंयांत चलता। सो आमकां खूब हें चड वेळ लागपाना हांगा बी कितें जावपाक। सो आमी पयलींच कॅर घेवपा जाय। केरला आनी गोवा टेरेन सेम आसा, तशेंच दोंगर आसा, वेस्टर्न घाट्स आसा, दर्यो आसा, न्हंयो आसात, बॅकवॉटर्स आसात, आमचे भशेनूच आसा टेरेन। सो चड तीस ना आनी आमी पळयलां, हांव कालूच बाणावले बीचीर गेल्लो, तो फूल दर्यो गेला, म्हळ्यार दर्यो भितर आयला उदक सारकें सँड ड्यूना पर्यंत आयला। सो हें कशें जातलें? आनी हांगा CRZ आतां तुमी नवे कायदे करतात जे 50 मिटराचेर तुमी कन्स्ट्रक्शन म्हणटात, हें कशें सहन करूंक शकता? सँड ड्यून्स कट केल्या पयर बेतालबाती आनी सरकार ओगी आसा, लोक झगडटात, फक्त लोक रस्त्यार येता, सरकार नाच दिसतात।